प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज शुक्रार आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 6 विस्वोर वोड 1 ते 15 पर्यंत जॉन चॅप्टर 6 वर्सेस 1 to 15। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। मागीर जेजू गलिलेयाच्या व तिबेरियासाच्या दर्याचे पोलतोडी गेलो आनी लोकांची उरपूंच ताचे फाटल्यान गेली, कित्याक पिडेवंता खातीर तो कोत्तालो त्यो खुणा तांणी देखलेल्यो। जेजू दोंगरार चडलो आनी आपल्या शिसा सांगाती थंय बसलो। जुदेवांची पास्का परब लागीं पावलेली। आपले दोळे उखलून आनी लोकांची व्हड उरपूंच आपणाशी येता ती पळोवन ताणें फिलिपाक म्हळें, ह्या लोकांक हांव दिवं खंयचे म्हूण आमी उंडे घेवचे? ताची परिक्षा करूंक ताणें हें म्हणलें, कित्याक आपूण कितें करतो आसलो तें तो बरो जाणो आसलो। फिलिपान ताका जबाब दिलो, एक एकल्याक इल्लोसो कुडको पडटलो जाल्यार 200 दिनारांचे उंडे ताका पावचे नात। ताच्या शिसा मदल्या एकल्या शिमाव पेद्रूच्या भावा आंद्रेन ताका म्हळें, हांगासर कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 उंडे आनी 2 मासल्यो आसात, पूण इतल्या लोकांक हें खंय पावता? जेजून म्हळें, लोकांक बसोया। ते सुवातेर जायतें तोंड आसलें, म्हणटच लोक बसलो। दादले सुमार 5000 आसले। तेन्ना जेजून उंडे घेतले आनी देवाक दिनवासून बसलेल्यांक ते वांटले। तेच परी मासल्योय वांटल्यो, तांकां जाय तितले वांटून दिले। आनी ती धादोशी जातोच ताणें आपल्या शिसांक म्हळें, कुडके उरल्यात ते एकठांय कर, कांयच इबाड जावं नये। ह्या पासत तांचे खावण जातोच जोवाच्या 5 उंड्यांचे उरलेले कुडके तांणी एकठांय केले आनी अश्यो 12 पांटल्यो भरल्यो। ताणें केल्ली खुणा लोकांक देखली तेन्ना तांणी म्हळें, संवसारांत येवचो आसा तो प्रवादी दुबाव विरेत वचतो। ती येवन आपणाक बोळान धरून राजा करूंक सोदताली म्हूण जेजू जाणो आसलो, देखून तो कोड सोडून आपूण एकलो नव्यान दोंगरार गेलो। प्रितीच्या बाबणीनो आयज आमी जें शिवर्तमान आयकलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजू 5000 दादल्यांक जेवण दिता। आनी बाबणीनो ही व्हडली मिलाद म्हणल्यार कितें घडलें? जेजू लोकांक शिकयतालो, पूण बाबणीनो जेन्ना शिकोवण जाली तेजे उपरांत जेजू ह्या लोकांक 5 उंड्यांनी आनी 2 मासल्यो घेवन देवाक आपल्या सुरींच्या बाबाक आर्गां दिवन 5000 दादल्यांक आनी भुरग्यांक आनी बायलांक धरून म्हाका दिसता 8-10 हजार लोक जायत तांकां जेवण दिता। तो एके भाशेन 5 उंडे आनी 2 मासल्यो घेवन एक मिलाप कोत्ता आनी इतल्या लोकांक जेवण दिता। आनी बाबडीनो ही वस्त आमी चोत्रायन आयकल्या जाल्यार आयज शिवर्तमान आयकलां जाल्यार आमकां कळोन येता की जेन्ना लोक पळयता की जेजून 5 उंड्यांनी आनी 2 मासल्यांनी तांकां जेवण दिलां म्हणून तो लोक कितें म्हणटा? संवसारान येवचो आसा तो प्रवादी दुबाव वेरीत वचतो। बाबडीनो लोक जेजूची वाट पळोवन आसलीं, पूण ते नोको आसले इतलो वेळ की तांचे मदें जो आसलो तो मेसाया वो तो म्हणटा तो देवाचो पूत तांच्या मदें आसलो। पूण जेन्ना जेजूनी मिलाप केली वो लोक आतां कितें करता? ताका धरून राजा करूंक सोदता। म्हणटच पळय बाबडीनो, जेजू ह्या संवसाराची राजवडकी चलोवपाक येवंक ना। तो येयल्लो एक दुसरी राजवडकी चलोवपाक। तो आमच्या काळजाची राजवडकी। ही हॅड कम टू बी द किंग ऑफ आवर हार्ट्स। तो ह्या संवसारान म्हणजे प्रायम मिनिस्टर प्रेसिडेंट वा कितें अशें चिंतून येवंक ना। तो येयल्लो
एक एकल्याक आपलो आपलो भाव करपाक, सर्गीच्या बापाचे पूत आनी धुव करपाक. म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू पळयता की हो लोक ताका घोट धरून एक राजा करूंक सोदता, तो थिंचोरून कडसरून एक दोंगराचेर वेता आनी तिचो मागणें करपाक लागता. भाव भयणीनो, जेजू जाणो आसलो कित्याक ह्या संवसारान येयल्लो म्हणून. तो जाणो आसलो की ह्या संवसारान फकत दुडू करपाक वा व्हडलें पोजिशन घेवपाक तो येवंक नासलो. तो येयल्लो खालतेपणी आमची चाकरी करपाक. तो येयल्लो एका चाकरा भाशेन. आनी भाव भयणीनो, देव चाकर जाता मनशांचो आनी ह्या वेळार तो आमची चाकरी करून आमकां जें ताणें बरें केलां तें आमकां दिवंक सोदता. पूण आमी कितें करता? आमी खरेपणी जेजूचेर बावार दवरता काय? भाव भयणीनो, ह्या संवसारान जेन्ना आमकां कसल्यो वस्तू जाय, आमकां दुडू लागतात. आमचे कडेन रुपया आसतात, आमी UK आसा जाल्यार पावंड लागतात, आमी अमेरिकाक आसा जाल्यार डॉलर लागतात. पूण भाव भयणीनो, जो कोण खरेपणी जेजूचेर बावार दवरता ताका फकत जाय जेजूचेर सत मानून. म्हणटच जेन्ना आमी देवाचें उतर सत मानता, आमी भिकाऱ्या भाशेन हांगा ती भीक मागिना, पूण आमी खरेपणी जेजूच्या उतराचेर आमी बावार दवरता. आमी आतां खरेपणी देवा बरोबर संबंद दवरता, ताच्या उतरा प्रमाणे आमी चलता. भाव भयणीनो, देव वाट कोत्ता आमकां आनी खरेपणी आमकां सगळें जें जेजून तयार केलां तें आमकां फावो करता. पूण कितें घडलां भाव भयणीनो, आमी जेजूच्या उतराचेर सत मानिना. आमी भिकाऱ्या भाशेन भीक मागता आनी भीक मागता म्हणून आमकां कसलेंच बरें आमच्या जिवितान आमकां मेळना. आमी फकत मनशाचेर आमी बावार दवरता, आमी फकत दुसऱ्या मनशाचेर आमी आमची चोत्राय दवरता की कोण येतलो आमकां भीक दितलो म्हणून. पूण भाव भयणीनो, वय आमी आमच्या भाव भयणांक पावोवपाक गरजेचें, पूण आमी जेन्ना फकत आमचे दुडू लोकांचेर घालता आनी ती तुका आनी म्हाका पडयतात की आमी तांकां दुडू दितले, आमी तांकां कितें कोत्तले. आतां आमी एक व्हडली चूक करता, कित्याक आमी आमची म्हणटा ती तांची चोत्राय आमचेर दवरता, जेजूचेर दवरच्या सुवातेक आमचेर दवरता. आनी तो लोक समजता की आमी दिव म्हणून आमी तांच्यो गरजो पावता म्हणून. पूण भाव भयणीनो, गरजो पावता तो जावन आसा जेजू. ताणें सगळें संपाळलां. खुर्सार ताणें आमचें आपलो जीव दिवन आनी पुनर्जीवन जावन ताणें सगळें आमकां तयार केलां. पूण आयज आमकां ताच्या उतराचेर भावार दवरपाक गरजेचें, ताच्या उतरा प्रमाणे चलपाक गरजेचें. जेन्ना आमी ताच्या उतरा प्रमाणे चलता, आमी खरेपणी जेजूक सत मानता आनी ताच्या उतरा प्रमाणे चलता, आमकां सगळें देवा कडसून मेळटा. आमी खरेपणी एक सासणीक जिवीत जिवंक पावता, आमी खरेपणी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक पावता, आमी खरेपणी एक क्रिस्ती जिवीत जिवंक पावता. हेंच करपाक आयजतान आमी देवाच्या उतरान रिगून रावन, देवाचें उतर सत मानून, जेजूचेर बावार धरून आमी एक नवें क्रिस्ती जिवीत जिवंक आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.